नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। काय फुडाऱ्यांक नाका म्हणून मोदीचे प्रमोशन अडचना। राष्ट्रीय कार्यकारिणीतल्या 90% फुडाऱ्यांचा मोदीक तेको। मित्र पक्षाकूय पटोवपाचे यत्न। सगळे बरोबर आयले जाल्यार आयतारा घोषणा, ना जाल्यार जून सोंपचे पयलीं मोदी प्रचार प्रमुख। भाजपा मधले गैर वाढले। लालकृष्ण अडवाणी गोयातल्या बसकेक येवचे नात। भाजपा म्हणटा वातावरण बदलिल्ल्यान काय फुडाऱ्यांची भलायकी बिगडली। राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत यूपीए सरकार सपशेल अपेशी। माओवाद्याविषयी भूमिका स्पष्ट ना। सगळे शेजारी देश जाल्यात भारताचेर टिका। पाकिस्तानाविषयीचे धोरणय चुकीचे। मोदीक प्रचार प्रमुख करपाचो विषय अजेंड्याचेर ना, मात कोणूय तो प्रस्ताव मांडूंक शकता। प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत श्रीपाद भाऊचे सूचक वक्तव्य। आणि हिंदू राष्ट्राची मागणी गोयात येऊन करपी विश्व हिंदू परिषदेच्या वांगड्यांचेर सरकारान कारवाय करची। काँग्रेसीची भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याकडे मागणी। अलेक्स रेजिनाल्डाची पर्रीकाराचेर टीका। खबर विस्तारान। भाजपा भितर पासून मोदीचो रथ आडोवपाक कोणाकूच शक्य ना हे भाजपातल्या सगळ्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक कळ्ळां। लालकृष्ण अडवाणी येनासतना पासून सुमार 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणीन शेनवारा मोदीक प्रचार प्रमुख करपाच्या भुमिकेक तेको दिलो। ताचे उपरांत पक्षातल्या कांय वरिष्ठ आनी उंचेल्या पदावेल्या फुडाऱ्यांक मातशें नमते घेवचें पडलें, मात हे विशयाचेर एकमत जालें ना। मित्र पक्षांनी ह्या निर्णयाक तेको दिवचो म्हणून यत्न राती उसरां मेरेन चलिल्ले। ते जाले जाल्यारूच आयतारा घोषणा जातली, ना जाल्यार जून सोंपचे पयलीं तरी घोषणा करपाचो पक्षाच्या नेतृत्वाचो विचार चल्ला। अडवाणी येना, ताचे लॉबीन बहिष्कार घाला। ते मोदीचे नेतृत्व मान्य करूंक तयार ना असो बोवाळ चलिल्लो तेन्ना कार्यकारिणीचे भितरल्यान नक्की परिस्थिती कितें आसा ते सोदून काडपाक प्रुडंटाक येस मेळ्ळें। सांजे उसरा मेरेन कांय गजाली बऱ्योच स्पश्ट जाल्यो। त्यो अश्यो: 90% कार्यकारिणी मोदी वांगडा। वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आतां मोदीक विरोध करचो न्हय अशें भोवमत। अडवाणी आनी सुषमा स्वराजाची पासून मारते घेवपाची तयारी। मोदीची प्रचार प्रमुख म्हूण नेमणूक करची म्हूण फुडाऱ्यांचेर दबाव। राजनाथ सिंगाची सांजे अडवाणी वांगडा फोनावेल्यान चर्चा। उरिल्ले फुडारी कार्यकारिणी घेता तो निर्णय मान्य करूंक तयार। हे जाले पक्षा भितरले। एनडीएचे जे मित्र पक्ष आसात तांणी हे निर्णयाक तेको दिवचो म्हूण राती उसरा मेरेन यत्न चलिल्ले। 1-2 पक्ष सोडले जाल्यार बाकीच्यांचो मोदीक तेको आसलो। राती उसरा मेरेन आशिल्ली परिस्थिती अशी: चडशा मित्र पक्षांचो मोदीक तेको, 1-2 जाण अजून अनिश्चित। आयतार मेरेन तांकां पटोवपाचो यत्न। एकमत जाल्यारच आयतारा घोषणा, ना जाल्यार जून सोंपचे पयलीं घोषणा। आयतारा दनपारा ताळगांवा मोदीची सभा आसा। ते सभे वेळार मित्र पक्ष एक जाल्यारच घोषणा जातली, ना जाल्यार हे विशींचे स्पश्ट संकेत दिवपाची तयारी पक्षान दवरल्या। ही सभा तुमकां प्रुडंटाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटली। ह्या सगळ्या घडणुकांतल्यान एक गजाल जी सध्या स्पश्ट जाता ती म्हळ्यार मोदीची प्रचार प्रमुख म्हणून नेमणूक सध्या भाजपा भितर तरी कोणूच आडोवपाक शकना। अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की सद्याक प्रश्न आयला तो तांच्या सहयोगी पक्षांचो, एलायन्सांचो। सो तांकांय बी कन्विन्स करपाचे खंय तरी आज सांजे मेरेन प्रयत्न चालू आशिल्ले। एकच गजाल सद्याक तरी दिसता की जी अनाउन्समेंट आसा, जर रातया भितर सगळे सहयोगी पक्ष जर तयार जाले जाल्यारच ही अनाउन्समेंट आयतारा गोंया भितर जातली। जर ते जायना जाल्यार हो म्हयनो, जुनाचो म्हयनो सोंपता मेरेन तरी ती अनाउन्समेंट येतली। पण एक गजाल इवन बीजेपीच्या सिनियर लिडरशिपीन जी सामकी ठरयल्या ती म्हळ्यार दे वॉन्ट टू गो अहेड विथ मोदी एज दी कॅम्पेन चीफ। एकच आसा, जो प्रश्न उरला तो वेळाचो। ही अनाउन्समेंट आयताराक जातली काय जून सोंपचे पयलीं जातली, ताजेरच ह्या सगळ्या गजालीचें भवितव्य आतां उरतलें। प्रमोद आचार्य, प्रुडंटा खातीर। भाजपाचे वडील फुडारी लालकृष्ण अडवाणी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बसकेत वांटेकार जावचे नात।
अडवाणी सयत हेर कितलेशाच फुडाऱ्यांची भलायकी हवामान बदलाक लागून बिगडल्या अशें भाजपाचो म्हणयारो प्रकाश जावडेकरान सांगलें. पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंगान अडवाणीची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ते बसकेक येवचे ना अशें सांगलां अशें भाजपा म्हणटा. सांजे उसरा मेरेन पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंगान कार्यकारिणीचो सूर अडवाणीक कळयल्लो. मुख्यमंत्री पर्रीकारान नरेंद्र मोदीक भाजपाचो नंबर 1 फुडारी म्हूण ग्रेड केल्ल्यान भाजपान मोठो वाद सुरू जाला. अडवाणी लॉबीक हे कोत्र गेल्ल्यान हे लॉबींतले सगळे फुडारी बसके पसून पयस रावल्यात. मोदीक सध्या 2014चे लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार मुखेली म्हूण जाहीर करचो म्हूण भाजपान मोठी लॉबी वावुरता. घोशणा आयतारा जाव येता. हे फाटभुंयेर लालकृष्ण अडवाणी धरून ताचे लॉबींतले उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा आनी जसवंत सिंगान गोयचे बसकेंतल्यान कूस मारल्या. एक तो ये कहा कि अडवाणी जी का स्वास्थ्य सचमुच में खराब है और इसलिए कल जब उनके डॉक्टर के साथ भी बात हुई, क्योंकि अडवाणी जी कम से कम आज नहीं तो कल एक दिन तो आना चाहते, क्योंकि अडवाणी जी 50 साल में अपने राजनीतिक जीवन में कभी कार्यसमिति की बैठक को, वो एक बड़े रिलीजियस दोनों अटल जी अडवाणी जी हमने देखा है, तो इसलिए वो आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर की सलाह थी, उनकी तबीयत फिर कल दोपहर में थोड़ी ये हुई, तो अध्यक्ष जी ने उनको कहा कि आप फिर ये मत करिए, हम आपके पास आएंगे, और इसलिए वो बैठक में नहीं आएंगे. और उन्होंने एक अंत में ये भी कहा कि यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जो सारे देश भर से आए हैं, वो कल जाते समय पूरा उत्साह लेकर और उमंग लेकर और नई आशा लेकर जाएंगे अपने अपने प्रदेशों में. ये भी उन्होंने इंगित किया. दोनों उन्होंने शुभकामनाएं दी है. ये भी अध्यक्ष जी ने बताया कि फोन पर उनकी अडवाणी जी से बात हुई. अडवाणी जी हमारे सदा ही मार्गदर्शक रहे हैं और रहेंगे. हमारे यहाँ किसी को बिना पूछे सर्वसम्मति के सिवा कोई भी फैसला नहीं होता है. या दैट यू नो वेरी वेल बीजेपी कल्चर. सो यहाँ से क्या निर्णय कल घोषित करते हैं, क्या होता है, इंतजार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत UPA सरकार सपशेल अपेक्षित हल्ला. माओवाद्याविषयी केंद्र सरकाराची भूमिका स्पष्ट ना. सगळे शेजारी देश भारताचेर पिकार जाल्यात. पाकिस्तानाविशयीचे धोरणय चुकीच्या मार्गान वता. ते सैनिकांच्यो तकल्यो कापतात आनी आमी तांकां जेवणाक आपयतात अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून भाजपान काँग्रेसीचेर टिका केली. कार्यकारिणीच्या पयल्या दिसा भारत आनी शेजारी देशांचेर चर्चा जाली. Handling of Pakistan related barbarism which has been perpetrated, security otherwise in terms of terror which is happening in this country through sleeper modules, sleeper cells, and the denial of existence of such things in the name of we are being very secular, and in the name of secularism perpetrating a certain kind of communalized approach to terror. The particular instance of the Italian Marines, where the courts issued order and you had the government probably till today having not explained what kind of deals they've had for even getting these Marines back to face the court, together with national security from the larger point of all our neighbors being, very indifferent to us, some of them treating us very, in a very indifferent sense, and some neighbors were thoroughly unhappy with us. Never ever before has the SAARC nationhood been so badly affected because of the way in which our country is being governed by the Congress-led UPA too. Maoism is being tackled in a very, very confusing and laid-back manner, giving misleading signals. The Congress wants to play it both the ways, that do not bring religion when you're fighting terror, and this kind of an appeasement politics is only going to hurt the nation in the long run. The day when we had a beheaded body of a soldier comes in, within days the External Affairs Minister is keen on getting a lunch hosted and also trying to plan a visit rather than address that issue. The party doesn't do any demonstration in front of its leaders' houses. We have already condemned whatever happened in front of Sri Advaniji's house, very clearly said that we disassociate ourselves from it, and we clearly, after having made attempts to find out,
we can very clearly say they are not people from the BJP. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.